सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष कृपा दी. मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाक. ह्या मिसांत आमी मागता अंजलिना फिलोमेना डायस ही आमची भयणी बसत तिची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. अंजलिना आमच्या भयणीक सासणाची सवस्काय फावो कर म्हूण मागतना आमकां एक एकल्याक मिसा बेटीन वांटो घेतना देवाची कृपा मागुया. पुनर्जीवन जेजूच्या आमी उर्बे बरीत गोवाय जावं. आज माय म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटिल्लो दीस. ह्या जेजूच्या काळजांत आमकां विसव आसरो मेळूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबडीनो पवित्र सभा आयज करता सेवा धर्मीक समरण बागयोन आतनाजियस धर्म अध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री केरीत देवान ताका जाणवायेन बरिल्लो आनी सगळ्या भावार्था आड झुजतल्यांचेर ताका देवान जाणवाय दिल्ली. मागुया बागयोन आतनाजाच्या मजतीन आमकांय उदीक भावार्थांत थीर आनी गोट रावंक कृपा. हांव पातकी सरपलेदार देवाक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसार वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची दिसां बापाक उबारतना आज मॉगन आनी फ्लॉसी आपल्या काजराचो वर्शीक दीस पाळटात. तशेंच ओलिविया आनी जोझफ आपल्या काजराचो वर्शीक दीस पाळटात. तांचे बसत आमी हे मिसांत मागुया देवाची सर्वय देणी आनी आशिर्वाद. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या बापा, जेजू तुजो पूत आनी खरो देव म्हूण परगोड शिकोवंक आनी विरोध्यांचेर झुजूंक खरो भावार्थ सांबाळूंक बागयोन आतनाजाक तुज्या धर्म अध्यक्षाक तुवें उजवाड गोटाय आनी धीर दिली. ह्या वीर शास्त्राच्या आमचे खातीर विनवणी तुज्या मुखार पाव. ताणें दिल्ली तुज्या स्वताची शिकवण घेवन दिसान दीस अदीक तुका ओळखूंक आनी तुज्या मोगांत निरंतरी वाडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन.
दोरदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. महादोर सोबेंत गमालियल नांवाचो एक फारिसेव आसलो. तो एक नांव वस्तो दोन शास्त्री म्हूण आख्खी पोरसां ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायलेतानो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदीं तेवदास नांवाचो कोण एकलो उपसरलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले, पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोकगणतेच्या समयार जुदास गालिलेकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोडी मोडी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सोशिल्ले पयस सरात आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशांचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें ताणीं मानून घेतलें. तांणी दोरदूतांक आपोवन धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवांक आनीक उलयना जावंक तांकां शिटकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळें म्हूण खुशाल जावन ते दोन सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपटी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजूची बरी खबर परगटीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिवाचो किल्लो. कोणाचेंच मुखार हांव कांपोना. सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावंक रावूंक. सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy, 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 soy. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy, 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 soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy, 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 soy. Soy sorvesfora, soy sorvesfora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो. तुमचेय सवय आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजू गालिलियाच्या
हो तिबेरियसाच्या दोरयाचे पोल तळी गेलो. लोकांची उर पळोवन ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिळेवंता खातीर ताणें केल्ल्यो कुडां तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपण आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे आमी उंड्याक घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो तो बरें जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताचे शिसां मदले एकल्यान आंद्रे सिमा पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासडी आसात, पूण इतल्या लोकांक ती खंय पावता. जेजून म्हळें, लोकांक बसुयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. ते परी मासड्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती नाजशी जाले उपरांत ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नाय. देखून ताणें खावन जातूच जुवांचे 5 उंड्याचे आनी 2 मासड्यांचे कुडके एकठांय जाले आनी अश्यो 12 पांटल्यो बोल्ल्यो. ही ताणें केल्ली कुणां मदली कुणां देखली. देखून ताणें म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरीत होच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांनी तुका क्रिस्त. भयणी भावनो, आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आनी आमचो सोंपून गेल्लो पाप साहेब ह्या म्हयन्यांत ताणें आदी फुडेंच आमकां एक संकल्प, एक इंटेन्शन दिल्लें आसा. आनीक ह्या माय म्हयन्याचें इंटेन्शन हे भाशेन वता, वावरा वरवीं दर एकल्याक समाधान मेळूंक, कुटुंबांत स्वाभिमानान तिगोवंक आनी समाज अदीक मनशाळ जावंक आमी मागुया. काल जुजे वावराडी वर्कर्स डे आमी समारंभलो. काल जायत्या गांवांनी, वस्तुमतीच्या गांवांनी बू करून वर्कर्स वावराडी आहात तांणी व्हडल्यो मोर्चा काडल्यो, व्हडल्यो जमाती केल्यो. वावराचें मोल शिकूंक, वावर एक पवित्र आपोवणें इज अ सेक्रेड कॉल. बागेन पावलो म्हणटा वावर करना ताका जिवंक अधिकार ना. वावर एक पवित्र आपोवणें जाचे वरवीं दर एक मनशाक देवाच्या रोचणेच्या वावरांत सहभागेली सहकारी जावंक आदार मेळटा. कसलेंय काम न्हूच फकत आमचें पोट भरूंक आदार दिता, पूण जिवितांत एक हेतू आनी स्वाभिपणान जियोवंक आमकां आदार दिता. आमी वावर करूंक जाय सगल्यांनी, आनी वावरांत तशी आमी भाग्यून जावंक आमकां आपूण. पयलींच फावट हांव कोंगुटी इगोर्जेन गेलो तेन्ना ते काळार, आतां कितलीं वर्सां जालीं, मोटरसायकली ब्लेस करून घेवंक लागले. कोणूय आयलो हांव तुजे भितर, कितें करता बाबा तूं, कितें करता तूं? फादर आमगेर गेस्ट हावज आहा, फादर आमगेर मोटरसायकल हे बाळयता, फादर आमगेर पसरो आहा, आमगेर वॉटर स्पोर्ट्स आहा.
तूं कितें करता? मॅनेजर कांय करना. काम करना. वावर एक पवित्र आपोवणें सगळ्यांनी काम करूंक जाय. आज ते गांवांत थोडी वर्सां फाटीं हांव आसतना आनी आदीं जायते जर्मन्स, इंग्लीश वस्तूंचेचो लोक येता. आज येनात ते. कित्याक? आज सगळे भिंगडकारांनी भरला. गोंयकार न्हय तांकां थंय भिंगटेकार म्हणटात. आमच्या आलेसीन हांगा हें नांव दवरतात. नॉन गोवन्स. येनात. परिस्थिती बदलल्या. And our villages, especially coastal villages, are all on a time bomb. So केन्ना फुट्टलो कोणूच नकळो. एक आपोवणें वावर करपाक सगळ्यांक देवान दिला. ताचो हेतू पोट भरपाक न्हय. ताचो हेतू पोट भरपाक न्हय. आनी जो कोण मनीस चिंता हांव काम करता पोट भरूंक, तो चुकता. पाप साहेब म्हणटा खंयचोय वावर आमी फकत फायदो करपाचे नदरेन पळयतात तेन्ना वावराचें व्हडतेपण आनी पवित्राय सोंपता. द डिग्निटी अँड द होलिनेस ऑफ वर्क गोज अवे. केन्ना? जेन्ना आमी फकत फायदो पळयता. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत एक व्हडलो बोबाड पडला. हांव नकळो तुमी जाणात जाल्यार. कांदो हाडलो. आमच्या गोंयच्या सरकारान कांदो हाडलो आनी हो कांदो नॅशनल भारतांत सगळ्याक सवाय दोरेन दिवपाक एक खातें आसा. ताणें सवाय दोरेन दिलो. सगळे गोंयांत सवाय दोरेन लोकांक कांदो मेळचो म्हूण. पूण हाडलो ताणें कितें केलें? ताणें तो प्रेस दिल्लो तेज्यान विकूंक ना. म्हारग विकलें. आनी आपणें म्हणजे तांचे मदें जो मारलो तांणी क्रोरांनी पयशे केले. आनी आतां स्कॅम म्हूण ताचेर चवकशी चलतली आनी कोणाक धरतले हांव नकळो. आमची परिस्थिती तसल्योच गोंयच्यो. बट द फॅक्ट इज दीस, लोकांक सवाय दोरेन पियाव मेळचो म्हूण हे नॅशनल सेंटर आसा तांणी गोंयांक हो पियाव दिल्लो. तांणी ते दोरेन विकूंक ना. कित्याक तांकां आस जाली. आस जाली. फायदो करचे, फायदो करपाचे नदरेन जेन्ना मनीस पळयता वावर, तेन्ना वावराचें व्हडतेपण आनी पवित्राय सोंपता. देखून आमचो पाप साहेब म्हणटा भाग्यून पावलुचीं उतरां घेवन, आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याचें पडटलें तें पळयात. फिलिपकारांक बरयलेली चीट. आपआपल्या फायद्याक कितें पडटलें तें पळोवं नाका, पूण दुसऱ्याक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. देखून भाव भयणीनो, आमचो वावर प्रमाणीकपणान आनी स्वतान जावंक जाय. आनी वावर करूंक अभिमान भोगूंक जाय. कसलोय तो वावर जावं, अभिमान ओजें न्हय. कारण आमचो देव सदां वावुरपी देव आमकां एक एका मनशाक वावर करपाचें आपोवणें दिता. आनी देखून कोणूय आमी विचारता, तूं कितें करता रे बाबा? तूं कितें करता गो बाय? आमी विचारता. सिर्विसना आमी मागता तेजे पासून. कारण वावर एक देवागेलें आपोवणें. देखून हे म्हयन्यांत पाप साहेब आमकां सगळ्यांक उगडास करता. वावर करूंक, वावरा उद्देशी आमचे फामिलीचे आमी बरे भाशेन सांबाळ करूंक, स्वाभिमानान आमचे घोराबे चलूंक
that we'll take care of our families with dignity. आणि तिसरे स्वाती उदीक मनशाळ जावन उदीक आमी मनशाळ जावन we become more humane through our work. एकामेकाक समजून एकामेकाक आदार दिवन ही देवाची पवित्र सभा आमी बांदता. तर आज घरा वयता आसतना निश्चित ना मनान दवरुया आनी सदांच वावराचें वर्तेपण आनी पवित्रपण शिकुया. भेटून एक आमी गायन गावया C1 आमचे दोन हात उबारून पान 28 C1 पेज 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेश्वरा भेटूया आमचे डोळे उबारून देवा वावरून पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजा मेळुया ताच्या मोगा सारको जावन आमचो भोग भोगुया. दुनिया तुज्याच बरे बरा आटा उर्या सोर्या राना सागली लोकली जाता आमकां जिवीत दिवपी गाणा बिना आमचे दोनात उबारून सर्वेश्वरा भेटूया आमचे डोळे उबारून देवा वावरून पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा काळजा मेळुया ताच्या मोगा सारको जावन आमचो भोग भोगुया. भयणी भावंडे आमचें बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या आदाराने बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या घराची पवित्र सभेच्या बाबा सर्वेश्वर मानून घेऊन मोगाळ बापा भाग्योन आतानाजाच्या परबे दिसाक तुवें आमकां दिल्ल्या भावार्था पासत तुका दिनवासून हें बलिदान आमी भेटयता आनी आमचो भावार्थ अदीक थीर गोड सांबाळून आनी तो संवसारांत विस्तारून आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेश्वराताय मारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय वर्षे आम्ही करून खावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधरांनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या जोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटलो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नजार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Tobi, 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 Tobarazzo sorvesporni, Tobi, Sorgani, Sofar, Mola tuja muy boba, tu sorgi, tu casoi so, sorvesporaci nami, vedata casoi, tu sorgi, tu casoi so. बाप्पा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निधीनी पवित्र कर म्हूण हांवें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें म्हणून घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतलो. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातक्यांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gór porgotuja. Jezu mielo, Jezu żywota, Jezu zbawiennego. Bapa Jezucia monnąco ani prodziątnąco ami bhakti pilu udas करता. O जिविताचो उंडो आनी सगळीची काल सुखा समोर तुझा. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तूं पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवंतमांचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समजता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडून फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्याचो काजराचो वर्शीक दीस पाळटल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमदूत, भाग्योन आतनाज, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक जेजून आमकां शिकवलेले मागणी म्हणून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीचो, तुजें नांव पवित्र, तुजें राज मुखार, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक शिकता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्गांतल्यान सुटोय आनी सर्वांकतांतली वाटाय तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता जे दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नय पडूचे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल. तुजे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एक ओटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू आमचो सोडूंडार ताका बापायन तोवयाचो पूत कसो संवसारांत धाडलो.
आमची सोडवण करतल्या जेजून आपूण तोय कसो वावुरलो आनी वावराचें वर्तेपण आनी आपोवणी आमकां दाखयलें. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन वावराचो मोग करतले आमी सुभागी. Samia, tuez motive teu shema ka fauna, kuchai ka tutran mukha ulaki beauty. कोम्याक आमी गायन गावुया D20. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार पान 58. D20 पेज 58. जेजू उगडास कोरी जाल्यार तुजो कारजा सोदोसानो मोगा कितलो उदूच आजी जालोय जाल्यार पुरो दारोस्कारी विरू वेचागोतो जेजू तुझ्या मोवी नावा सारखे मोदू संगीत कोयसोरूच ना गावचे गोडवे उतर तोंडाक लेना करचे दुलोची दुलो मोनाक नावचोचे जेजू पाक्यांक एकलो सुभोर वाचो उलो माथ्यांक कितलो सुकोण वाडो तुका सोदक्यांक कितलो मोठू मोरो गोरगोक तोल्यांक बसो तूं ना जावचो जेजू कितें बोगता मोको तुजो Sagu nozo Yeho Shoran bigur polu nozo Mokzor kelo bonis Zana salo प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा मुनीस जाल्लो तुजो एकलोच पूत खरो देव म्हूण भाग्योन आतनाज हाणें आमकां शिकयलें आनी ताचे बरोबर आयज आमी सोत मानता. हे पवित्र योजनान ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यान त्या वरवीं ताचें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं आनी ताची खरी ओळख हेरां मनशांक दिवंक आमी पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आज सांजे सदां भाशेन
5 ती 6 कुमसारां आसतलीं आनी 6 वरांचेर मीस. आज सांजे आमचो तियात्र फेस्टिवलाचो दुसरो दीस. आज खंय व्हरतलो आमचे मुखार दोता फ्रांसीस de तुवें हो नांव आसतो कोंकणी तियात्रिस्ट आनीक बरयणार आनी कांतरिस्ट. आमी येवया सगळीं रावता, तुमी सगळीं येतलीं. थोडो वगत आमी सांगाताक सारतले. 8 गांठ मारून आमी तियात्राक सुरवात दिता. 8 o'clock वी वील स्टार्ट द प्ले. आनी फाल्यां रोज पंच हाचो तियात्र दुदान साखर. येवया हे 3 दीस आनीक वांटो घेवया ह्या आमच्या उत्सवीक वर्साक तियात्र फेस्टिवलांत. आयतारा दिसाक आमचो फादर शेल्डन डिसूजा हांगा मीस भेटयतलो. आपले पयले मीस आमचे इगोर्जेन 8 वरांचेर, सकाळचे 8 वरांचेर. आनी हे मिसा उपरांत आमी ताका विश करतले हांव. मिसा उपरांत भायर केक कातरतले हांव आनीक इल्लोसो ताचे बराबर धाकटुली वेळ सारतले हांव. देखून मीस 3:30 वरांचेर जातली. 9:30 वरांचेर तिसरें मीस जातलें. फाल्यां ताचें पयलें मीस ताच्या गांवांत साल्वादोर दो मुंद सालोई 10:30 वरांचेर जातलें. थोड्यांनी नांवां दिल्यात बासीक. बास हांगाची 9:30 सुट्टेली. कोणें नांवां दिल्यात तांणी येवचें आनीक बरे भाशेन ताच्या हे पयले मिसांत आमी वांटेली जावया. सर्वेश पौर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया आर 14. जेजू काळीज तुजें पान 182 आर 14 पेज 182.